आज आताच पणजेचे बाय इलेक्शन सोंपलें आणि ह्या इलेक्शना बरोबर 6 इलेक्शनां 2 लोकसभा आणि 4 असेंब्ली इलेक्शनां जी आसली ती सोंपली। 2 लोकसभा इलेक्शन जी आयली नॉर्मल कोर्सान आयली आणि 2 विधानसभेची जी इलेक्शनां आसा ती नॅचरल कॉजाक लागून आयली। पण 2 इलेक्शनां गोंयचेर थापली आणि ती थापली कित्याक काँग्रेसीचे जे आमदार आसा तांकां इतली ग्रीड तेंची वाडल्या, तेंची आशा इतली वाडल्या की तांकां पयशे दाखयले उपरांत ते रोखडेच बीजेपीन उडयो मारता आणि बीजेपीची कॅपॅसिटी आहा पयशे दाखोवपाची। आणि हे चलत आमी दिसान दीस पळयता आतां फुडाराक सुद्दां कोण आनीक आमदार उडयो मारतले ते आफ्टर 23rd कळपाचें आसा। तर ह्या इलेक्शनान आमकां एक खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळे। लोकसभेचें चड करून इलेक्शनांनी आमी गोंया सगळ्या वाठारांनी भोंवले आणि लोकांची इतली प्रॉब्लेम्स आसा ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी चडांत चड। आणि 40 वर्सां बीजेपी आणि काँग्रेसा भितर जे राज चालू आसा 40 इयर्स, हे राज कशें चलयताले हेंय पळोवपाक मेळ्ळें। आमी चड करून भर घातलो तो 1990 to 2000 हे 10-11 वर्सांचे पिरियडा भितर गोंयांत काँग्रेस राज्य करी आणि 13 चीफ मिनिस्टर गोंयांत मेळ्ळे। सो इन अदर वर्ड्स कितें जातालें, 10 वर्सां भितर तुमी चीफ मिनिस्टर चेंज करपाक ह्यो गेमी करपाक तुमी टायम काडलो आणि ताका लागून आमी म्हणटा की एक पिळगी जी आसा तांची तुमी वाट लावन उडयली। आज जर भुरगे भायर गेले आणि अजून भायर वचता कित्याक लागून जालें, हें तुमच्या कारणाक लागून। तुमी ही 10 वर्सां फक्त चीफ मिनिस्टर बदलपाक टायमपास केलो, तुमी तुमची बोळसां भरली आणि भुरग्यांच्या फुडाराची वाट लायली आणि तुमकां वयल्यान तुमकां हिम्मत जाता सांगपाक की भायर वयता ते भुरगे सगळे टॉयलेट धुवपाक गेल्या म्हणून। तर ही तुमची कापासिटी। आनीक इश्यूज तुमचे कडेन ह्या इलेक्शनान बीजेपीक आनी काँग्रेसचे कडेन इलेक्शनाक इश्यूज कांय नासले। बीजेपीचे आमी सोडूनच दिवया, बीजेपी फक्त डिवायड करपाक मुखार सरले हें सगळ्यांक खबर आहा। आनी काँग्रेसीचें कितें, काँग्रेसीन फक्त एकूच मुद्दो धरलो म्हणटा ती आम आदमी पार्टी इज बीटिंग, आम आदमी पार्टी इज बीटिंग। ताणें हें करपाक जायते जाणांक यूजय केले, जे मनीस ऑथॉरिटीन आसता तांकांय यूज केले आनी मिडियाक सुद्दां यूज केले। आजूच जर तुमी एक हेडलायन जर पळयली जाल्यार एक सेक्शन ऑफ मिडिया म्हणटा की आप इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। जशें काय आमी आजूच पणजेच्या इलेक्शनान आजूच बसल्या आनी हाच्या पयलीं केन्ना बसोंक ना। तर हें सगळीं कारस्थानां तांकां सोंपता कित्याक तांणी खपयल्या आपली। पूण हें कितें जालां हितून मजगतीन सगळ्या भुरग्यांक जो फुडार मेळपाक जाय आसलो तो फुडार हे दिवंक पावना। आमी आम आदमी पार्टी कित्याक म्हणून भितर सरले, सिंपल आयडियोलॉजी घेवन की गोंयच्या भुरग्यांक एक बरें शिक्षण मेळचें, गूड एज्युकेशन, दीस इज द की। आज खुबशे बारीक बारीक लोकांच्या समाजाच्या लोकांच्या भुरग्यांक पयस दवरल्या तुमी ही राजकारणां करून। तुमकां ते वयर सरले नाका, तुमकां तांकां दामूनच दवरलेले जाय। तुमकां फक्त ते पयशे दिवन आनी कितें दिवन वोट घेवन टायमपास केल्लो जाय आनी तुमकां तिसरो मनीस भितर येयल्लो नाका। बीजेपीच्या आनी काँग्रेसा भितर एक बरी इश्टागत आसा, हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या। हे इश्टागतीन ते कितें म्हणटा, तिसरो मनीस आम आदमी पार्टी सारको मनीस येवपाक जायना। तुजे भितर म्हजे भितर राज चलयल्यार आमकां ओके, आमी एकमेकाक बरें सांबाळून घेवया। आमी ह्या इलेक्शनान दुसऱ्या पयला म्हणटा तें हे सगळे गिदा आडपय म्हणटा न्हू, हें आतां गोंयकारांक मारून मारून त्या गोंयकारांच्या मोड्याचेर तेंचे मांस खावपाक हे सगळे उप्रासल्या आनी बरेपण आनी कांय ना हेंचे कडेन। बरेपण जर हे करतले आसले जाल्यार ह्या 40 वर्सां भितर करपाचें। हे 40 वर्सां भितर कांय करूंक ना, फक्त एकूच मेन उद्योग तेंचो म्हणटा जमनीचो, लँड ऑफ गोवा। एक जर जमण्यो लाटून उडोवपाच्यो आनी अशें करून ताणें SEZ म्हण मोपा एअरपोर्ट म्हण त्यो लाटूनच उडयल्यो आनी गोंयकारांक आनी असो फुडार दिवंक ना। आम आदमी पार्टी हॅज फॉट अ गूड रेस, आम आदमी हॅज फॉट अ गूड फायट आनी आमकां खात्री आसा की गोंयकारांनी आम आदमी पार्टीक ह्या इलेक्शनान बॅकींग दिल्लें आसा म्हणून। आनी सांगता आसतना ह्या फुडाराकूय हें गोंयकारांनी चिंतपाक जाय। ही फक्त बाय इलेक्शनां जालीं, पूण जेन्ना स्टेट इलेक्शनां येतलीं, असेंब्लीची इलेक्शनां येतलीं, आतां तरी गोंयकारांनी चतूर रावपाक जाय आनी ह्या काँग्रेसीक, बीजेपीक आनी तांचे जे अलायन्स पार्टनर आसा तेच अलायन्स पार्टनर आसता, बीजेपी येवं काँग्रेस येवं ते फिक्स तेच आसता, कॉन्स्टंट आसता ते। तांकां सगळ्यांक एकूच धडा शिकोवन घरा धाडून आपल्या भुरग्यांचो फुडार सिक्योर करून सुरक्षीत करून दवरपाक एक पावल मारचें पडटलें।